सदा काळ आमच्या मोगान लासलोली सांडू नाकाय माय मोगाची। उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप। देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं। आनी तशेंच जालें। देवान सोमदिरांतले ओरिश्ट रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साची प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाकाट्यांचे प्राणी। हें सगळें देवाक बरें दिसलें। देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी सोमदिराची उदकां भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोन वचूं। सांज आनी तसोच सकाळ जाली, हो 5वो दीस। देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं। पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां। आनी तशेंच जालें। देवान दर एक जिन्साची रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली। हें सगळें देवाक बरें दिसलें। देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासण्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं। देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो। देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो। दादलो आनी बायल तांकां रचलीं। आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात। सोमदिरांतल्या मासण्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात। देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे प्रितुमेवली बी आसती सोर्व झाडां आनी बी आसलेली फळां दिते सोर्व रूख तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां। आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां। आनी तशेंच जालें। आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें। सांज आनी सकाळ जाली, हो 6वो दीस। हे परी अंतराळ आनी प्रितूम आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो। आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें। सगळें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो। देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो, कित्याक सगळें रचून जातोच देवान त्या दिसा विसव घेतलोलो। हो जावन आसा अंतराळाचो आनी प्रितुमेचो ओरोम। तेन्ना ती रचोन आयली। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें। मोडप तुज्या हातांचें काम हांव पळयून जाल्यार तुवें थंय लायलें। चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार
मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें तुका देवदूतान परस मातसो सकला दवरल्याय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरल्याय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सौजा पर्यान हेणे तेणें उपटोरलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोली दोर्यांतली मासळी सगळेंच ताचे आदीन केल्याय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. म्हजे काळीस तुजे खुशेची चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसल्याक थावन येवन जेजू सरशे एकटवले आनी तांच्या शिसांतले थोडे मेण्या हातांनी म्हणजे हात धुनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बगर बगर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिंत्या थावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पत्रां, कळशे आनी कांशाची आयदनां धुवप हाचे विशीं. म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेली चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही परजा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचे काळीस म्हजे सून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तुमकां म्हणलें, तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारतें तें कोरबान म्हणजे देवाक भेटयलेलें जालें. आपल्या बापाय वो आवय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळोन आयलोले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात.
आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्या आवय आनी बापायक मान दी. नियाळाक आदार. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव आपल्या मोगान पुराय संवसारांत जीव प्राण रोचता आनी दर एक रोचलोली तांची रोचना ताचे उतर आयकतात. जोरी पयलो मनीस आदाव देवाचे उतर व आज्ञा आयकूंक चुकलो जाल्यार दर काळार आपल्या सेवकां वरवीं देव उलयता, कित्याक ते संपूर्णपणान ताचे आयकतात आनी मनशाचें थारोवन करूंक वावुरता. आखरेक देव आपल्या पुता वरवीं आपले रुचने लागीं उलयता आनी तांकां मोगाची आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तशेंच तुमी एकामेकाचो करात. शुभ वर्तमानांत जेजू हुस्को आसलो शिसांचो, कित्याक फारिजेव आनी धर्मशास्त्री मनशाचें जिवीत न्हय, कायदे तांकां चड मोलाचे आसले. तांकां बायलो हुस्को आसलो जाल्यार जेजू तांचे आत्म्याचो हुस्को आसलो. म्हजो थाराव, आमचो थाराव जावन दी दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून, नियाळून तें आयकून जिविताक पाळूंक वावुरया.